म्हादय बचाव आंदोलन गोंयभर सुरू आसा। आता मेरेन 9 तालुक्यांनी हे आंदोलन जाला आणि 3 तालुक्यांनी जावपाचे आसा। हाका लोकांचो बरो प्रतिसाद मेळटा। 10 डिसेंबराक हे आंदोलन पणजेत जावपाचे आसा। RDX गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। आंदोलन सुरू जाल्यार जवळ एक म्हयनो जावन गेलो आणि आम्ही आज मेरेन 9 तालुक्यांनी मिटिंग्यो घेतल्यो आणि आमचे नदरेन ह्यो बऱ्यो यशस्वी जाल्यो, कारण खूबशे लोकांनी तातूंत भाग घेतलो। म्हादय उदकाचो परिणाम जातलो काय ना हाजेर सरकार तरेतरेचे विशय मांडटा, तरेतरेचे फोटोच्या आधारे सांगता। पण आज ज्या पेपरांनी जर तुम्ही पळयशात, आज ज्यो बातम्यो आयल्या चडशा पेपरांनी, तातूंत बार्देजान उदक ना, हरमला उदक ना। हांव बार्देजान रावतां, म्हापशाक लागीं रावतां, म्हाका 15 दीस जाले टांकयेक उदक येना, पिरी थेंबो पडटा। जर म्हादयचें उदक अजून वळोवन नासतना जर ही परिस्थिती उत्तर गोंयांत, जाल्यार म्हादयचें उदक फाल्यां दितकूच हे ताणेर आनी तळमळून लोकांनी मरपाचें सरकारान थारायलां काय कितें? इरिगेशन जेन्ना घेवन वयता तेन्ना आमी पयलींच म्हणलेलें काय येवच्या ना हातूंतल्यान इट इज अ वेस्टफूल एक्सरसाइज म्हणून पब्लीक टॅक्सपेयराचे पयशे वगडावन हे फॉलो म्हटल्यार जाता। एक वचून आयले 10 दीस मुदत सोंपल्या उपरांत आनीक 2 दीस 3 दीस रावपाक कितें जालां अशें करून इफीच्या टायमार 15 दीस मागून घेतले। 15 दीस काल सोंपले। आज सगळे शेवटी टायट करून बसल्याक कोणूच उलयना ताजेर। 15 दीस सोंपल्या उपरांत आतां सामकेच सिद्ध जाता की एक काडटात फुटींग म्हणून। सध्या सोशल मिडियाचेर राजन केरकराचें क्रिटिसिजम जालें। खरें म्हणजे म्हादय विशय जो आसा तो सुरवाती पासून सरकारा पेक्षा म्हादय अभियान आनी राजन केरकरान फॉलोअप केल्यामुळे सुप्रीम कोर्टा पर्यंत गेलो। सरकार पयलीं गेल्लो नाशिल्लें, हें लक्षात दवरपाक जाय। राजन केरकराचेर जेन्ना एखादो ऑथॉरिटी क्रिटिसिजम करता तेन्ना आमी हें लक्षात दवरपाक जाय अशें म्हाका दिसता। त्यामुळे त्यांनी सांगता की सरकार पयलीं गेलो सुप्रीम कोर्टात काय म्हादय अभियान केलें आनी ताचो बोलविता धनीक कोण आशिल्लो? राजन केरकर आशिल्लो, हें लक्षात दवरचें क्रिटिसिजम करात। त्यामुळे तांचो आमी निशेध करता। गोमंतक मराठा समाजान म्हादय बचाव आंदोलनाचो पयलो 300 कार्यकर्त्यांचो मेळावो जालो। तेन्ना पर्यंत ज्या संस्थांनी पाठिंबो दिल्लो ताचे निवडक कार्यकर्ते, म्हणजे गर्दी न्हय ती निवडक कार्यकर्त्यांचो तो मेळावो आशिल्लो। एका म्हयन्याच्या भितर म्हणजे 18 नोव्हेंबराक आमी एक्शन सुरू केलें आणि एका म्हयन्या भितर आतां जवळजवळ 12 तालुक्यांनी, आतां पर्यंत 9 तालुक्यांनी जाला, 3 तालुक्यांनी उरलेले आसा। ते उरलेल्या दिसांनी अशा पद्दतीन जातले। आणि 10 तारखेक ट्यूजडे 10 तारीख ह्या दिसा समारोपाचो मेळावो जो आसा, धरणा कार्यक्रम जो आसा तो पणजे जातलो। आमी सगळ्यांक उलो मारला की 10 तारखेक 3:30 वरांचेर महालक्ष्मी देवळाच्या समोरच्या चौकांत एकठांय येतले, मिरवणूक जातली पणजेंतल्या प्रमुख रस्त्यांचेर आणि आझाद मैदानाचेर सभा जावन ताचें विसर्जन जातलें। एक लक्षात येता आमच्या की गोवा गव्हर्नमेंट इज बेंट अपॉन, ताणें निर्धार केला की म्हादयचें उदक हें कर्नाटकाक व्हरपाक दिवपाचें असो। लोकांक आमकां आश्वासीत करपाक जाय की मदीं तांचें जें टोल मटोल चल्ल्या ती लोकांक फटोवपा खातीर आसा। जशें एल्विसान सांगलें, काडटात फटींग अशें जाल्लें आसा। हें नामना तांच्यांनी मेळयिल्लीं आसा।